नमस्कार येवकार तुमकां। आज आमी हो व्हिडिओ त्या लोकांक खातीर काडटा जे दर दिसा दिसपट्टे त्रास काडटा आनी आपलो संवसार चलयता। जे मनीस सकाळीं वता सांजचे घरा येता, जे कायदे पाळटा, जे अशे मनीस आसा जे बसींनी भोंवता, रस्त्यार तुमकां दिश्टी पडटले, जे सामान्य गोंयकार आसा तांचे खातीर जे केन्नाच कायद्याच्या अगेन्स्ट वचना। पूण त्याच लोकांक खूब फावटी अशा घटनेचे तोंड दिवचें पडटा की तांकां दिसता की आपूण इन्फिरियर काय कितें। विषय आसा परत एकदा बाउन्सरांचो। आता बाउन्सरांचो विशय आमी घडये परत काडचे नाशिल्ले, पुणून जेन्ना आसगांवच्या घराच्या प्रकरणान बाउन्सरांक अटक केले ताचे उपरांत आमी बी खुबशा पुलिसां कडेन उलयले आनी कायदे तज्ञां कडेन उलयले। कायदे तज्ञ म्हळ्यार आमचे लॉयर्स, तांचे कडेन उलयले। तांणी जे जे सांगले ते तुमचे मुखार हाडचे आनी तुमचो हक्क कितें आसा ते तुमकां जाणा जावन दिवचो म्हणून हो खाशेलो व्हिडिओ। आसगांव घर प्रकरणात तुम्ही पळयलें की एक्युजा मदीं फक्त तो ब्रोकर न्ही आनी बाकीचे लोक न्ही जाल्यार बाउन्सरांकूय अरेस्ट केले। आमी पळयलें की वास्कोच्यान 4 काय 5 6 जाण बाउन्सर आयिल्ले, थंय भितर 3 बायलां आशिल्लीं आनी 2 दादले दिश्टी पडले, तांकांय अरेस्ट केले। हाचे वयल्यान विशय सुरू जालो की बाउन्सर्स वापरप काय ना वापरप, बाउन्सर्सांक कितलो हक्क आसा, ताजे परस एक सामान्य मनीस म्हणून आमी बाउन्सर्सा विरुद्ध कितलो आवाज उठोवंक शकता। आनी जर खंयचोय बाउन्सर रस्त्यार आमकां आडयता किंवा खंयचोय VIP वता अशें दिसता आनी तो प्रायवेट बाउन्सर आमकां रस्त्यार आडयता जाल्यार आमचो हक्क कितें आसा तें जाणा जावन दिवपा खातीर हो व्हिडिओ आसा। तुमकां पयलीं एक घडणूक सांगता। जेन्ना ISL सुरू जाल्लें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फातोर्डा, थंय पयल्या 2 फावटी 2 मॅची खातीर ऑर्गनायझर्सांनी बाउन्सर दवरून थंय रस्ते आडोवपाक सुरवात केली। म्हणजे फातोर्डेचे लोक जे काम करून आपल्या घरा वताले, आपल्या स्वताच्या घरा वताले, जो सरकारान बांदिल्लो रस्तो आसा त्याच रस्त्याचेर हे बाउन्सर थंय रावताले आनी गाडयो वचपाक दिनाशिल्ले। आता घडये ते ऑर्गनायझर्सांचे पार्ट आसूं शकता, पुणून तांकां हक्क आसा काय ना हें आमी जाणा जावन घेवपा खातीर तेन्नाची घडणूक जेन्ना आमी जाणा जावन घेतली तेन्ना कळ्ळें की तेन्नाच्या लोकांनी, फातोर्डेच्या लोकांनी, तातूंत एक आशिल्ले एडवोकेट प्रितम मोरेस, आनी रिप्रेजेंटेशन केलें पुलिसां मुखार आनी तांकां प्रश्न विचारले की खंयचोय प्रायवेट मनीस रस्त्यार रावून कसो गाडी आडोवंक शकता। ताजे उपरांत सरकारान करेक्टीव मेजर्स केले आनी ताजे उपरांत जी ऑर्डर आयली ती ऑर्डर अशी आशिल्ली की हाजे फुडें रस्त्यार जे जे आडयतले ते पुलिसूच आसपा जाय। घडये सरकारी ऑर्डर आसूं शकता की हो रस्तो ह्या वेळा खातीर बंद आसता, ते आमी मानता, पूण ती सरकारी ऑर्डर इम्प्लिमेंट करपी मनीस सरकारीच आसचो पडटा, प्रायवेट आसूं शकना, कारण ती प्रॉपर्टी पब्लीक आसता, रस्तो हो पब्लिकाचो आसता। ह्या घडणुके उपरांत आज म्हणसर आमी पळयलां की ISL खातीर जो रस्तो आडयतात ते पुलीस आडयतात। सो ताका लागून लोकांची तांचे मदीं झगडी जायना, कारण पुलिसांक तो हक्क आसा, कायद्यान तांकां तो हक्क दिल्लो आसा। परत एकदा आमी बाउन्सरा विशीं उलोवया। तर बाउन्सरांचो विशय येतना तुमच्या दोळ्या मुखार येता, जर दोनी बाउन्सर येता जाल्यार ते ओगीच रस्त्यार येना, तांच्या मदीं कोण तरी सो कॉल्ड VIP आसता, ताका ते प्रायवेट प्रोटेक्शन दिता। आतां कोणूय VIP जर आसत आनी ताज्या खरेंच जर धोको आसत ताज्या जिविताक जाल्यार ताणें पुलीस प्रोटेक्शन घेवचें आनी वचचें, ताका कोण आडोवंक शकना। पुणून कोणूय आपूण प्रायवेट बाउन्सर घेवन वचपा लागले, हाज्या पयलीं बी एका मंत्र्यान हाज्या पयलीं प्रायवेट बाउन्सर घेवन भोंवतालो आनी रस्त्यार जर धक्काबुक्की केली जाल्यार तुमचो आनी आमचो हक्क कितें हें जाणा जावन घेवपा खातीर जाणा जावन घेयात की जर बाउन्सरान तुमकां धुकल्लो जाल्यार तुमी ताजेर केस घालूं शकता, तुमकां मारलो जाल्यार एसल्टाची केस घालूं शकता, खंयच्या चलयेक हात लायलो जाल्यार आउटरेजिंग मॉडेस्टीची केस घालूं शकता, कारण ह्या सगळे कायदे जे IPCच्या अंडर आसा ते कायद्यांनी आमकां तो हक्क दिल्लो आसा। कारण बाउन्सर हो प्रायवेट मनीस आसता, आमी जशे प्रायवेट मनीस रस्त्यार तसो तोच प्रायवेट मनीस आसता, ताणें दुसऱ्या खातीर आमकां धुकलूं शकना। सो बाउन्सरांक रस्त्याचेर कांयच हक्क नासता, पब्लीक प्रॉपर्टीन कांयच हक्क नासता। घडये ताका प्रायवेट प्रॉपर्टीन हक्क आसूं शकता, कारण त्या मालकान ताका ते पयशे दिवन थंय कामाक लायिल्लो आसूं शकता। प्रायवेट प्रॉपर्टीन जर कोण घुसता जाल्यार घडये बाउन्सर आडोवंक शकता, कारण ती ट्रेसपासिंग जाता आनी ते आडोवंक शकता। पुणून पब्लीक प्रॉपर्टीन खंय जर तुमकां दिसलें, खंयच्याय फंक्शनाक तुमी वता आनी समज कोणें धुकल्लो प्रायवेट बाउन्सरान जाल्यार ती पब्लीक जागो आसा जाल्यार तुमी तांकां सांगूं शकता की बाबा तूं म्हाका धुकलूंक शकना, आनी धुकलो आनी धुकलून जर तुमकां
दिसलें की आपल्याक ऑफेन्सीव फील जालें जाल्यार तुमी थंयच्या थळाव्या पुलीस स्टेशनार वचून कागाळ नोंद करूं शकता. पुलीस तुमच्या कागाळीची दखल घेतलेच आनी ताजेर केस जावपाक शकता. सो बाउन्सरांचे एजन्सीकूय आमचें हेंच सांगणें आसा, तुमचे बाउन्सर घेवन तुमी जाय तांकां सेक्युरिटी दिया, पूण रस्त्यार गोंयकार किंवा सादारण मनीस जेन्ना चलता ताका हात लावपाचो हक्क कोणाकूच दिवपाक जायना. कोणाचें घर उडोवपा खातीर बाउन्सर, कोणाक आडोवपा खातीर बाउन्सर, कोणाक दादागिरी दाखोवपा खातीर बाउन्सर, ही बाउन्सर न्ही जाल्यार तांकां गुंड म्हणपाक शकता. आतां हें रिकॅप करता आसतना तुमकां परत एकदां सांगता, ज्यो गजाली तुमकां लक्षांत दवरपा जाय त्यो म्हणजे एक, खंयचोच प्रायवेट बाउन्सर पब्लीक प्रॉपर्टीन तुमकां हात लावंक शकना आनी जर हात लायलो जाल्यार IPC अंडर तुमी ताचेर कागाळ करूं शकतात. खंयच्याच बाउन्सर एजन्सीन आपल्या बाउन्सरांक पयलींच सांगचें रस्त्यार चलतना सारकें चला. तुमच्या VIPक जर प्रोटेक्शन जाय जाल्यार पुलीस प्रोटेक्शन घेया आनी पुलीस सुद्दां प्रोटेक्शन दितना खरोच जर ताच्या जिवाक धोको आसा जाल्यारच प्रोटेक्शन दिता. तसलें प्रोटेक्शन घेया. ओगीच शो मारपा खातीर लोकांक धक्काबुक्की करूं नाका. सो बाउन्सराच्या विशया वयल्यान हो जो आमी व्हिडिओ काडला जो तुमकां आवडला आसत जाल्यार कॉमेंट करा आनी आमकां सांगा की जर तुमच्याय कडेन ही घडणूक अशी घडिल्ली आसा जाल्यार तुमी आमकां सांगा. आमी ताचे विशीं आनी व्हिडिओ काडया. आमकां फक्त अवेरनेस तयार करपाचें आसा. बाउन्सर एज अ प्रोफेशन आमी रिस्पेक्ट करता. आमी म्हणना की बाउन्सर एज अ प्रोफेशन वायट म्हणून. वी डोंट इवन कॉल देम बाउन्सर्स कारण ते सेक्युरिटी गार्ड्स आसता. ते प्रायवेट सेक्युरिटी गार्ड्स आसता. सो प्रायवेट सेक्युरिटी गार्ड्स म्हणून प्रोफेशन आमी रिस्पेक्ट करता. प्रायवेट प्रॉपर्टीनी जर गरज आसा जाल्यार तुमी जरूर दिवचे. तुमकां जर पयशे आसा जाल्यार तुमी बाउन्सराचेर घालचे. पुणून पब्लीक प्रॉपर्टीन बाउन्सरान येवन दादागिरी करप हें कोणूच खपोवन घेवपाक शकपाना आनी गोंयकार तरी कशेंच खपोवन घेवचे ना. तुमी पळयतात गोवा न्यूज.